नॉर्थ गोवा जिल्हा अध्यक्ष नाकू मडकेकर, तसंच आमचा जिल्हा सेक्रेटरी, तसंच एसटी सिनियर एसटी लीडर सांतांद्रे मंडळ अध्यक्ष तुषार बोरकर, विश्वास कुर्तीकर, कुमारजुआ पदवीधर मंडळ अध्यक्ष योगेश, पेंजिम मंडळ अध्यक्ष पुंडलिक, एसटी मोर्चाचा अध्यक्ष राहुल कुंकलकर, तुम्ही सगळे तालिकामध्ये दिलेलाच नाही. तुम्ही सगळे तुम्ही जाणा आसतले की लोकसभेक आणि राज्यसभेक जे एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे बिल भरपूर लॉंग पेंडिंग असले, जे आमच्या सरकारान पास जाल्ले. हांव आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तसोच आमचा अध्यक्ष दामू नायक, तसेच आमचे राज्यसभेचे सदानंद धनावडे, लोकसभेचे श्रीपाद नायक हांकांय अभिनंदन म्हणटा. तसेच आमचे एसटी भाव जे बीजेपीचे लीडर, तेंच्यांनी ह्या बिला खातीर भरपूर मेहनत केली आणि हे बिल पास जालें तिकाय अभिनंदन करता. आणि हांव हेची फुडली जे आमचे मार्गदर्शन दिवपाक आमचो नाकू मडकेकर करपाक लायता. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आताच आमचे एक धडाडीचे सरपंच संदेश शिरोडकर, तसेच मंडळाचे सांतांद्रेचे अध्यक्ष तुषार बोरकर, कुमारजुआ मंडळ अध्यक्ष योगेश पिळगांवकर, आमचे ओल्ड गोवाचे सरपंच आदले आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते विश्वास कुट्टीकर, तालिगांवचे आमचे दीपक, तसेच तुम्ही सगळे पत्रकार बंधू. पयले सुवातेर तुम्ही सगळ्यांक खबर आसा कितकीच वर्सां 2003 एसटी स्टेटस स्वर्गीस आदले मुखेलमंत्री मनोहरबाईच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या फुडाराखाली गोंयान एसटी स्टेटस मेळ्ळो. त्या उपरांतच्यो काही गोष्टी आसल्यो, काही गजाली आनी उणी अश्यो आसल्यो, त्यो सगळ्यो मिळून दिवपाक लागून आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे लीडर, तसेच एसटीचे लीडर, खूप लीडर आसा आमचे डॉक्टर काशीनाथ जल्मी, बाबूसो गांवकर, गुरु शिरोडकर, आतोन गांवकर, मागीर मामा कारदोस, पांडुरंग कुंकळकर, दुर्गादास गांवकर, गोविंद शिरोडकर, अशे कितकेच नेत्यांनी घाकवेच चळवळ चालू केली. आणि त्याच्या उपरांत 2003 एसटी स्टेटस मनोहर पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि फुडाराखाली भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या काळात आमकां मेळिल्ले आसा. त्याच्या उपरांतच्यो आमकां आनी 2-3 जे आमकां जाय आसले ट्रायबल डिपार्टमेंट, ट्रायबल कमिशनर हेय जाल्ले आसा. आज आमी कितकी वर्सां वाट पळयताली ती म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल हे आज येता फाल्यां येता हे आमी वाट पळयत आसले. गेले 6 महिने पयलीं आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान आमच्या बरोबर स्वतः येयले आणि ते स्वतः पार्टी अध्यक्ष सदानंद धनावडे, तसेच धामू आणि पार्टीची सगळी कोर टीम आमकां सेंट्रलाक घेवन गेले. अमित शहाची मिटींग जाली, अमित शहा बरोबर बैठक जाली. अमित शहान त्याच वेळाचेर आमकां प्रॉमिस केल्ले की तुमकां हे रिजर्वेशन 2027 मेळटले म्हणजे मेळटले, तुमी कांयच चिंता करपाची गरज ना. पण हे फाटल्या दिसांनी लोकसभेक बिल येयले आणि 3 फावटी बिल येयले. 3 फावटी काही आमचे विरोधी आमदार खासदार आसा हेंच्यांनी बोवाळ घातलो, गोंधळ घातलो आणि हे बिल फुडें व्हरता व्हरता 4थ्यांदा हे बिल लोकसभेक पास जाले. आणि ते पास करून घेता आसतना सगळे आमचे केंद्र सरकारांतले आणि खास करून आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई यांच्यानी पुढाकार घेऊन त्यांचे मंत्रिमंडळाने सगळे मंत्र्यांनी या बिलाक सपोर्ट केलो आणि बिल हे पास करून घेतले. आणि नरेंद्र मोदीचे तेकाच लागून आम्ही सगळे एसटी बांधव गोंयचे सगळे एसटी बांधव गोंयचे आम्ही त्यांचे आभार मानता, धन्यवाद म्हणटा. नरेंद्र मोदी भाई, तसे अमित शहा, राजनाथ सिंग, बाकी सगळे आमचे पुढारी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी यांचे अभिनंदन करता असताना राज्यसभेक आमचे खासदार नवनिर्वाचित विक्रमवीर सदानंद तानावडे भाई यांच्यानी पहिले फावटी बिल मांडलेले आणि आता 4थ्यांदा बिल मांडून बिलाचे बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केले असते आणि बरे आमचे गोंयचे कल्चर कितें आसा हे राज्यसभेक मांडलेले आसा. आणि खऱ्यांनीच सदानंद भाईन
जे बिल मांडले बिलाचेर उलयता आसतना स्पश्टीकरण सारकी गोंयची हिस्ट्री एसटी भावांची एसटी आमचे पयलीं पासून जे अनुसूचित जमातीचे जे कल्चर आसा हे सुद्दां तेंच्यांनी मांडलेले आसा. तेका लागून भारतीय जनता पक्षाचे हांव अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. आनी आमचे एसटी भाव आसा हे पयलीं पासूनच आमचे खुबशे मेजॉरिटी लोक आमी भारतीय जनता पक्षा फाटल्यानच आसा. आजूय आमचे लोक भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान आसा. काही लोक विपक्ष जे आसा विरोधी आमदार आसतले किंवा विरोधी हे आसतले हे पार्टीचे टिका करता. आमच्याच लोकां मदीं काही गैरसमज घालपाचे प्रयत्न करता. तांकां खबर आसा एक म्हणूच तशें आसा जेका गांवांत जाता तेका मीठ घालून चाळयता. तशातलीच गजाल ही आमच्या लोकांक हे चाळोवपाचे काही लोकांनी प्रयत्न केले. पण हे भारतीय जनता पार्टीचेर आमचो विश्वास आसलो, जे केंद्र सरकाराचेर विश्वास आसलो, हो विश्वास आमकां परत एकदा भारतीय जनता पार्टीन आनी केंद्र सरकारान दिल्लो आसा, दाखोवन दिल्लो आसा आनी सिद्ध करून दिल्लो आसा. हांवें 2 फावट प्रेसाक बसता आसतना म्हणलें 100% म्हटलेलें आनी ते 100% सक्सेस जाले. तेका लागून परत एकदा केंद्र सरकार आनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे अभिनंदन करता. त्याच बरोबर आमचे गोंय राज्याचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकारिणी आसा, आमचे लिडर डॉक्टर रमेश तवडकर आसतले, गणेश गांवकर आसतले, असे कितकेच आमदार सुद्दां आमचे ह्या प्रयत्न करताले आनी ह्या प्रयत्नाक आमकां यश येयल्लें आसा. आमी फक्त प्रेस घेवन हे लोकां पर्यंत दाखोवपाक सुद्दां आनी लोकांक कळपाक जाय भारतीय जनता पक्षान आमच्या एसटी समाजाक कितें केलां. आज कितक्योश्यो स्किमी आसा, कितकेशे फंड्स रिजर्वेशन परत आमच्या लोकांक लागून हे लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आसा. आज सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळो फंड्स आसतना सुद्दां एसटी फंड्स हे दवरले आसा. आनी सरकाराचे हे आसा हे अंत्योदय तत्वाचेर आमचे सरकार चलता, केंद्रान पासून ते स्टेट गव्हर्नमेंट पासून अंत्योदय तत्व आणि भारतीय घटनेच्या आधाराचेर आमी सरकार चलयता आसतना सरकार अंत्योदय तत्वाचेर आणि भारतीय घटनेच्या आधाराचेर सरकार चलयता देशभरान काम करता, देशाची उदरगत करता आणि सगळे वटेन आमकां रिजर्वेशनाचो फायदो मेळत आसा. गेली 20 वर्सां 2003 पासून आज आमच्या शिक्षणीक क्षेत्रांत तशेंच सामाजीक क्षेत्रांत वेगवेगळ्या पंचायत जिल्हा पंचायत आणि वेगवेगळे आमकां हे रिजर्वेशनाचो फायदो जायत आसा. आणि खऱ्या अर्थान बाबासाहेब आंबेडकराचे उद्देश आसलो तो सक्सेसफूल भारतीय जनता पक्षान केल्लो आसा. एकाच लागून सगळो सर्वांगीण विकास म्हणटा तो आमचो जायत आसा. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत वेगवेगळ्या स्किमीचे हे करता आसतना खास करून आमचे एसटी स्किमीचेर भर दिता. गणेश गांवकर पण एक तो तुमचा आमदार गोविंद गावडे राष्ट्रपतीचे पुराय देशभरातल्या एसटी बांधवांची राष्ट्रपती बरोबर बैठक जावची, प्रत्येक स्टेटीतले कल्चर आणि कितें प्रॉब्लेम आसा हे राष्ट्रपती पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न हे सरकार माध्यमांतल्यान जाल्ले आसा. आणि ते मेळोवपाचे काम आमकां हे तुम्ही म्हणटा ते भशेन 10 नांवां दिल्ली गेल्ली आमचे शिष्टमंडळ एसटी मोर्चांतल्यान काही चड मेंबर जाताले. 56 मेंबरांक एंट्री मेळ्ळी. माझे सुद्दां नांव पयलीं गेल्ले, टिकेटी बूक जाल्ली, पण काही ते वचपाक थोडीच नांवां पास हे जाल्ली आणि 7च आमचे एसटी बांधव भितर वचपाक मेळ्ळे. तेका लागून 7च जाण गेले. आणि डॉक्टर आमचे रमेश तवडकर हे आमच्या समाजाचे एक जाणकार नेते कशे म्हणजे जाणकार ते तांकां प्रॉब्लेम खबर आसले आणि सगळे संपूर्ण तेणी कल्चर जे गोंयचे कितें आसा आणि गोंयचे जे प्रॉब्लेम आसा आणि गोंयचे लोक कशे आसा हे सगळे राष्ट्रपती फुडल्यान ताका उलोवपाची संदी मेळ्ळी. तेंच्यांनी ते 2 मंत्री एक सभापती आमचो गोंयचो आणि एक स्टेटीतलो अशें म्हणून राष्ट्रपती बरोबर फुल सायडीच्यान तेंच्यांनी आपली स्पीच बरे रीतीन आपले गोंयचे प्रश्न मांडले आसा रमेश तवडकरान आणि ते बरे भशेन तेंच्यांनी आयकून घेतलेले आसा. तसो आमचे भितर एका वरना तेका वरना हो पावना तशें कांयच भेदभाव ना. काही आमचे आनीकय 2 लॉट आमचे वचपाचे आसा तेन्नाय बी वचूंक शकता. कोणाक आपोवपाचे कोणाक धाडपाची नांवां पार्टीन वयर धाडलेली आसा आणि ती तेंची राष्ट्रपती भवनांतल्यान ही नांवां सिलेक्ट जाता आणि तेन्ना तांकां ते एंट्री येता आणि भरपूर स्ट्रीक आसता. हांव सांगता तुमकां हांव ते सगळे फुड्यान पावून सुद्दां भितर वचपाक मेळना, पण खंत कांयच ना. कारण जे लोक गेले तेंच्यांनी खरे विचार मांडले राष्ट्रपती पर्यंत पावले आणि राष्ट्रपती तो मान सन्मान गोंयच्या आमचे लिडर रमेश तवडकराक दिल्लो आसा. हो आमचे गोंयकारांचे अभिमान आणि आमकां एक खरेंच अभिमानाची गोष्ट.
हे आमच्या लोकांक आफोल हाडून पंचायतीक सरकारच्यो स्किमी दिता, सरकाराचे फुडले जे विचार आसा हे लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम करता. परत एकदा आजच्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव तुमचे प्रेसाचें अभिनंदन करता, सरकाराचें अभिनंदन करता. खास करून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी आमकां 2 वेळा दिल्लीक व्हरून आमचे विशय ते दिल्ली पर्यंत पावयले आणि सगळे सक्सेसफूल जाल्या बद्दल स्टेट गव्हर्नमेंट आणि केंद्राचे सरकार तशेंच खास करून आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करता. आणि तुम्ही प्रेसाचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता. तुम्ही आमकां बरी प्रसिद्धी दिली. आमचे ज्या वेळाचेर एसटी बांधवांचे मोर्चे आसताले किंवा संघर्ष आसतालो त्या वेळाचेर तुम्ही सदांच आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी प्रसिद्धी काडलेली आसा. त्या कारण तुमचे प्रेस मिडियाचे हांव अभिनंदन करता. थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद दिता तुमकां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.